न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां येवकार। ह्या गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी धांवतो नियाळ घेता। आयच्या दिसा गोंयांत खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्यो त्यो जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खडे आनी ताणें आयज खंयच्यो बातम्यो केल्या त्यो जाणून घेवया। आयची ती बातमी म्हणजे दिवचले एक अशी घडणूक घडली। ती 17 वर्साची एक चलयेचो एक अपहरण जाल्लो आसा आनी अपहरण जाले उपरांत तेजे जे पेरंट्स आसले तेंच्यांनी दिवचले पुलीस स्टेशनाक कागाळ केली। उपरांत दिवचले पुलिसांनी 6 वरां भितर ताका कर्नाटका हुबी बस स्टँडा वयल्यान ताका आतां सुटका केल्लेली आसा। पण आतां हे जो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आतां मेन म्हणजे आमी कितें म्हणटा उदक आहा तें सगळ्यांक मेळटा पण उदकाचो सद्या व्हडलो प्रश्न उप्रासलेलो आसा। अडवय सत्तरी वाठारांत थंयसरले जे शेतांक आहा तें उदकूच मेळना। थंयसर जो शेतां उदक पुरवण करपा जाय ते तांकां जायना। सो ते तेंच्यांनी सगळे शेतकार एकठांय जावन तेंच्यांनी आयज इरिगेशन प्लांटाचेर तेंच्यांनी धाड घातलेली आसा आनी तेंच्यांनी अशी मागणी केला की आमचो उदकाचो जो प्रश्न तो बेगोबेग सुटाव करा। ह्या उदक मेळनाशिल्ल्यान तेंची शेतां भाटांतली जितली ती पिकावळ आहा ती नश्ट जायत चल्लेली आसा। हिची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी तशीच दुसरी बातमी म्हणजे काल दिवचली तशेंच दिवचली म्हापसाबीन चिकना लागून सगळीं चिकन सेंटरां बंद आशिल्लीं की तेंची पुरवण जायनासली चिकनाची। तेंच्यांनी अशें सांगलेलें की थंयसरल्या म्हणजे महाराष्ट्राच्यान येवपी ज्यो गाडयो आहा तेंच्यांनी स्ट्रायक केलो। तेजेर आयज अपडेट म्हणजे की आयज महाराष्ट्रांतली जितल्यो गाडयो येता तितल्यो दोडा मार्गाचेर ते आडयतात अशें तेंच्यांनी सांगलां। आनी हाका लागून ते एनिमल हजबंडरीन गेले थंयसरलो जो आनी तेंचो माल आहा तो चॅक केलो। तेंचो माल तो नीट आहा म्हूण सांगलां की तेंकांय पण हांगासरले जे ट्रेडर्स आहा ते तेंकां सतयता अशी तेंची कागाळ आसा। ही जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। फुडें आमचे न्यूज अँकर समिता खडे आनी ताणें आयज खंयची बातमी केल्या ती जाणून घेवया। राज्यात अपघातांचे प्रमाण जे आसा ते उणें जावपाचें नांवूच घेना। तर आज सकाळीं 8:30 वरांचेर मडगांवां अबद फारिया रस्त्याचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो। हो अपघात जो आसा तो बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्याचें कळटा। समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात घडलो आनी ह्या घडणुकेर एका 27 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। तो पयलीं जखमी जालो आनी ताका उपचारा खातीर जेन्ना GMCत व्हरताले तेन्ना वाटेरूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा आनी हाचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। अपघाताचें प्रमाण सध्या वाडतच आसा। नवीन वर्स जालें तरी आमकां अपघाताच्या प्रमाणान वाडूच दिसता। सो संविधान ही बातमी सांगिल्ली आसा ती सविस्तर 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कोलवा बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन विनायक चव्हाण ह्या तरणाट्याक अटक केल्ली आसा। देखून हाचो कोलवा पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। फुडें आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। संवसारांतल्या सगळ्यात व्हड धार्मीक आणि सांस्कृतिक उत्सवाचो मेळावो म्हणून वळख आशिल्ल्या महाकुंभाची सुरवात जाल्ली आसा। हो जो महाकुंभ मेळावो आसा मेलो जो आसा तो 13 जानेवारी म्हणजे आयच्या दिसाक मालिनी पुनवेक सुरू जावन 26 फेब्रुवारीक महाशिवरात्रेक सोंपतलो। ह्या 46 दिसांक थंय वेगवेगळ्या धार्मीक कार्यावळींचें आयोजन जावपाचें आसा। तर जगभरातले जे साधू संत संप्रदायातले जे संत साधू आसात तशेंच हेर देशी विदेशी पर्यटक आनी भाविकांनी थंय गर्दी केल्ली आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात काणकोण पुलिसेन तशेंच मडगांव पुलिशेन उद्देजक दत्ता नायक हांचे आड कागाळ नोंद केल्ली। त्याच फाटभुंयेर
तांकां 25,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर अट घालून सशर्त अटकपूर्व जामीन जी आसा ती आयज मंजूर जाल्ली आसा. आनी एक म्हत्वाचें एक स्पेशल रिपोर्ट जो आसा तो म्हळ्यार सावंत सरकार जे आसा आमचें तो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणून जे विरोधक आसात ते बोवाळ मारीत असतात तेन्ना पणजेत फाटले 3 दीस जाले एक्वा फिश फेस्टिवलाचें आयोजन जालें. मात ह्या फेस्टिवला उपरांत थंय जी सद्याची परिस्थिती आसा हाचो आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आसा. हो तुमकां गोमंतक टुडे तशेंच आमचे हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटलो. मुजरत पळोवचो. थँक्यू. नितीनूय आमकां 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. तर ह्यो ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकरांनी सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनी कांय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव ऐश्वर्या किरकार. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयज ज्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.